भाव भयणीनो, बायबलांत जुन्या करारांत एक व्हडल्या विश्वासाची इश्टागत जावन आसली. दावीद राजा आनी जोनाथन हो सॉल राजाचो पूत. आनी ही इश्टागत मनाक लागता तसली कित्याक सॉल राजा दाविदाचो तिरस्कार करतालो, ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. आनी एक दीस सॉल राजान ताच्या पुताक जोनाथनाक, जो दाविदाचो इश्ट आसलो, ताका ताच्या लश्कर कार्यान आदार दितालो, ताका दाविदाक जोनाथनाक सांगता दाविदाचो विश्वासघात करूंक, ताका नाहसो करूंक. आनी जोनाथन ताच्या पुतान आपले बापायचें आयकूंक ना, ताणें तें नाकारलें. जें कितें खरें, जें कितें बरें आनी वायट तें आमकां बऱ्या पासून कोणेंच पयस करूंक शकनात. न्हय म्हूण आमचे आवय बापूय, भाव भयणां आनी सुन्यो आनी सासूमांय आमचे अंतस्करणान जें आमकां कितें देवान बरें म्हूण सांगलां तें वायट करूंक, आमच्या अंतस्करणाचेर आड वसूंक कोणाच्यानूच फोर्स करूंक जायना. आनी हो जावन आसा मुखेल मुद्दो, विशय आजच्या वाचपाचो. जेजून म्हटलें, जेजून सांगलें, तांकां स्विकारलें की तो देवाचो पूत म्हूण. ही खबर आयकून जेजून फामिली मध्ये दोशी केली तांकां. बापूय पुताचेर, आवय दुवेचेर, सून सासूमांचेर. जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजू आमच्या जिविताचो लायफ पार्टनर, आमचो गुरू जावच्याक कोणाच्यानूच आमकां पयस करूंक जायना. तो निर्णय आमच्या जिविताचो आमी देवाक आमचो लायफ पार्टनर जावंक आमी घेतला. सो कोणाच्यानूच आमकां देवा पासून, जेजू पासून पयस करूंक जायना. ना म्हूण आवय बापूयन, ना म्हूण भाव भयण और आमचे खास मित्र. सो अशी वाचपा आमकां जेजूक आमच्या जिविताचो सांगाती जावंक आपयता. आमचीच खुशी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जावंक जाय.